किंग लुई 14वो फ्रांस देशाचो चड वर्सां राज केल्लो राजा आनी ताचे जितांत पळयत जाल्यार न्हू तो सदांच आपणाक व्हड म्हूण मानतालो आनी इतिहासान देखून ताका किंग लुई 14th द ग्रेट म्हूण ताका म्हणटात आमी आयकलां. अशें खबर आसा की ताणें खंय आपलो इंतेर देखून थारावन दवरलेलो खंय ताणें जायती गिरेस्तकाय आपणायलेली जायतो येस ताका मेळ्ळेलें आनी ताचे भितर जायतें व्हडपण आसलेलें आनी ताणें आपलो इंतेर आपलें मरण देखून थारावन दवरलेलें खंय. ताणें बिस्माक सांगून दवरलेलें की आपूण मेल्या उपरांत आपणाक भांगाराच्या कशावांत घालून पॅरिसाचे नॉत्र-डेम कॅथेड्रलांत दवरूंक ताणें सांगलेलें आनी ताच्या मरणाच्या दिसा आख्खी कॅथेड्रल काळोखांत आसूंक जाय, फकत आपल्याच्या कशावाचेर एक वात पेटलेली आसूंक जाय म्हूण ताणें अशी इन्स्ट्रक्शन्स त्या बिस्माक दिलोली. कित्याक ताका जाय आसलें की तो मेल्या उपरांत देखून ताचें आसणें सगळ्यांनीच भोगुचें, तो मेल्या उपरांत तो हाजीर आसा म्हूण सगळ्यांनीच अणभवूंक ताचें हें मन आसलेलें. हो महान राजा आपूण कितलो व्हड राजा म्हूण तें दाखोवंक तो सोदतालो. आख्ख्या कॅथेड्रलांक काळोखांत एकूच वात पेटलेली ताका जाय आसली आनी तो मेल्या उपरांत बिस्मान ताणें सांगलेलें ते भाशेन केलें आनी ताच्या ह्या इंतेराच्या दिसाक हजारांनी लोक आयलोलो आनी ताच्या ह्या कशावाचेर ते नदर घालताले आनी आख्खी कॅथेड्रल काळोखान आसली, फकत एकूच वाट पेटयलेली आसली ताच्या कशावर. आनी जेन्ना हे इंतेराची समारंभणी सुरू जाली तेन्ना हो बिस्म उठ्ठा, तो सकला वता कशावा लागीं आनी ती वात तो पालयता आनी हें पळोवन सगलो लोक अजाप जालो. कित्याक हे महान राजाची ही इच्छा आसलेली आनी हे बिस्पान ती ताणें पालयली. आनी थोड्याच वेळान बिस्म साहेब उद्गारलो, फकत देवूच मान, ओन्ली गॉड इज ग्रेट.